आज मीटिंग जाली. आता हांव 2-3 विशय घेतले की आमी येवन उलयता कांच एक्शन जायना. एक आसा ते स्ट्रे कॅटलाचे. हांवें म्हटलें आतां स्ट्रे कॅटलाचें कितें जालां. आतां मॅम अवेलिनान सांगलें की डेप्युटी कलेक्टर केपेंसून इन्फॉर्मेशन आयला की एक MOU सायन केला म्हणून एक गौशाला आणि ऑल साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टान ती गौशाला स्ट्रे कॅटला काडटली म्हणून हांवें विचारलेलें की हें कोणाक खबर ना, कशें तुमी लोकांक सांगतले की उमकेच गौशाला आसा आनी तेंचो नंबर आसा, कोणाक स्ट्रे कॅटल दिसची तांकां दिश्टी पडल्यार कोणाक फोन मारपाचो. हांवें सांगलें एक एक्शन प्लॅन करूया म्हणून आमगे हें इन्फॉर्मेशन भायर घालपाक. सेकंड म्हळ्यार फेक हेल्मेट. हे फेक हेल्मेट आतां आजून रस्त्यार लोक पोसता, लोक घेता, आउट ऑफ स्टेट लोक येता आनी रस्त्यार हेल्मेट विकता. हांवें सांगिना आतां कलेक्टरानूच हे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स आसात तांकां हाडून एक एक्शन प्लॅन तयार करपाचो. म्हणजे लिगल मेट्रोलॉजी, कमर्शियल टॅक्सीस, ट्रॅफिक पुलीस, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट हे बसून एक्शन प्लॅन काडूंक जाय की हे फेक हेल्मेट ह्या आमच्या गोंयांतल्यान कशें भायर काडटले म्हणून. Because everywhere you go, you see them sitting and selling these helmets. Another thing I brought up was some of these highways that we have built, there are some issues with some of these areas, and that site inspection needs to be conducted, and maybe an audit needs to be done, But again, there is no response to this. This has been going on for the last 2-3 meetings. Audit karat म्हणून. पण आमकां हे DYSPन 2-3 विशय आज मांडले की उमक्या कडेन अशें जाता म्हणून त्या जाग्याचेर आमी इन्स्पेक्शन घेतले आनी ते एटलीस्ट वी विल स्टार्ट डुईंग सम recommendatory changes. The first main decision is regarding the proposal of patrolling vehicle by PWD for the eviction of the roadside vendors. And the second is regarding the ramblers in Bali and Kuarteng, this speed breakers sort of ramblers, okay, petrol pump near the petrol pump. And third is regarding the fake helmets which are selling in everywhere, so that also has been discussed in the meeting.